मोपा विमानतळाक गरजे भायर मायज घेतिल्ली जमीन शेतकारांक परत दिवची नाल्यार त्या जमनीचो थळाव्यांक तरी उपेग जावंक जाय म्हूण सरकाराचे यत्न जाय। मोपा विमानतळ जॉबाक कसले शिक्षण लागतले ताची कल्पना थळाव्यांक जाय। ग्राउंड नोकऱ्यो रेवेचो उद्देग वैजकी सुविधा कुळ कायद्याचे विशय पेडणेकाराच्या लोकनाम्याच्या खबरामाळेन पेडणेच्या मतदार राजाचो लोकनामो। तर मोपा एअरपोर्टा खातीर जे लुगार घेतला 84 लॅक्स, म्हाका दिसता की 84 लॅक्स जो लुगार आसा हो लुगार इतलो गरज ना लुगाराची, पण ह्या लुगारान फक्त 30 लाख स्क्वेअर मिटरान लुगार एअरपोर्ट जावं शकता। पण तातूंत एक प्रश्न येता की बाकीचो उरलेलो जो लुगार आसा हो कित्या खातीर? खंयचे तरी भायले डेव्हलपमेंट येवन थंय डेव्हलपमेंट करतले, पण गोंयकारांक कितें मेळटलें, पेडणेकारांक कितें मेळटलें हो जो एक प्रश्न आसा आनी हाचेर विचार जावपा जाय। जी चड लुगार आसा त्या लुगाराक खंय तरी भाटकारांक लुगार तो परतून दिवन किंवा भाटकारांक त्या लुगाराचो मोबदलो दिवन, चडांत चड कितलो मोबदलो आसा तो दिवन ताचेर विचार करचो। मोपा विमानतळा कडेन कसले प्रकारचे जॉब तयार जातले, त्या खातीर कसले शिक्षण ट्रेनिंग घेवची पडटली ताची लोकांक आतांच म्हायती जाय। सर्वीस जे निर्माण जातले ही फक्त पेडणे तालुक्याक आसची, आनी थंय जर शिक्षीत आसा भुरगो जाल्यार तो डेव्हलप पयलीं करचो। तुमकां कसले पद्दतीचे जाय, इंजिनियर जाय, कितें जाय हे तुमी आमकां पयलीं आतां कळया, आतां त्या पद्दतीन तांकां तशे भुरगे डेव्हलप करया। आनी आमी तर टॅक्सीचो जो वेव्हार आसा हो थंय चालू जातलो, थंयसर जॉब मेळटले। पूण हे जर ते कॅब जे आसा तसले जर हाडून जर हांगा परत सोडीत जाल्यार परत आमी पेडणेकार खंयच आवाज करूंक शकचे ना। सर्वीस इन्स्टिट्यूट करून आमी आमच्या भुरग्यांक ट्रेन करपाचे आनी ट्रेनिंग घेवन आमी एअरपोर्टार मोपा सर्विसेक लावचे। पेडण्याक कॉन्ट्रॅक्ट लेबर सिस्टमीक खर विरोध जाता। आमचे कडेन बरे बरे भुरगे शिकल्यात, पूण तांकां नोकरी दिवपाचो प्रयत्न कोणूच करिना। आज जवळ जवळ 20-15 वर्सां ते 5,000 रुपये पगार घेता, आनी आतां खंय थोड्यांक तांकां 12-10,000 रुपये पगार जाला। तर आज तेंची परिस्थिती काय? आज तेंचे वय जाल्लो आसा, आज ते फाल्यां कितें करतले? म्हणून हे आमदारान हेच्या फुडेचे आमदार हेच्यार लक्ष दिवचो। जर मनशाक एखाद्या भुरग्याक जर आमच्या कायमचो सर्वीस मेळटा तर ते अवश्य ताका येवपाचो। जॉब मेळटा, जॉब ना अशें ना, खंय तरी जॉब दिल्या, पूण लो म्हणजे सकयल्या हेतूंतले दिला। फॉर एग्जाम्पल बँकेन सेक्युरिटी आसतात तसले जॉब ओ कॉन्स्टेबल इतलेच पेडणेकारांक। पेडण्या खेळा मळार जाय तशी कामां जाल्ली ना, भुरग्यांक खेळाच्यो फॅसिलिटी ना। हांव स्वता क्रीडा क्षेत्रांत आसल्या कारणान म्हाका खूब वायट दिसता। ह्या मतदारसंघांतलो जो निवडून येयल्लो आमदार तो क्रीडा मंत्री जालो, पूण पेडण्याचो साववाड्या ग्राउंड आहा, वारखणाचो क्रीडा मैदान आहा, तामोशा आहा, कोरगांव आहा, हेंची उदरगत किंवा विकसीत करच्या खातीर तेंच्यांनी केन्नाच प्रयत्न करूंक ना। त्या ग्राउंडाचेर पयशे खूब मोडले, पयशे खंय गेले त्या खोलात आमी वचचे नाका। रेंव उद्देगांत मोठ्या प्रमाणात थळाव्यांक रोजगार संद आसा, पूण हो उद्देग धंदो सरकारान जाग्यार घालूंक जाय। मागच्या 2010 पर्यंत प्रत्येक सरकारान लीज हे दिल्लें आहा। हे लीज खंयच्याय कायद्याचे चौकटीन दवरून आमच्या लोकांक दिवन पेडणेकाराचे पोट भरा सारके पयलीं प्रयत्न करपाचे, खंयचेय सरकार येवं तेचे बद्दल म्हाजें कांय ना। मॅन्युअल रेंव काडटात, मॅन्युअल रेंव काडपाक खंयच्याच हायकोर्टाचे जाल्यार कोर्टाचे कांय ना। आनी ज्या जाग्यार CRZ लागता तेचे पासून आमकां रेंव काडूंक वचीत करपाचे न्हू, हे म्हाजो एक थॉट आहा। पेडण्या लोक मोठ्या प्रमाणात शेताभाटा करतात। कुळ कायद्यातले दुरुस्तीक लागून कुळांक जमनीचे हक्क वा सरकारी स्किमी घेवंक त्रास जाता। आणि तो कुळ कायद्यान जो अमेंडमेंट केला, जो रिफॉर्म केला, तो बदल जावपाची खूब आवश्यकता आसा। हेतून पेडणेकारांचे खूब हिताचो प्रश्न आसा हो। आनी हो जर कायदो असोच उरत, जशें म्हाज्या मित्रान सांगलें त्या प्रमाणे की लोकांक आमचे जे लोक पेडण्यातले लोक आसात ते खुबशे शेतीचेर अवलंबून आसात, शेती करतात, बरे भाशेन शेती करतात। आनी ही जर जमीन आयज जर ते जे भाटकार लोक आसात त्या लोकां कडेन जर वचत आणि कुळ कायद्यांतली जमीन जी कुळांची जमीन आहात जर ती कुळांक मेळूंक ना, आमच्या स्थानिक लोकांक जर ही मेळूंक ना, तेंच्या कडेन जी शेती करपाक जर उरूंक ना जाल्यार ह्या लोकांचे खूब नुकसान जातले। मागचें मत आसा की कुळ कायदो आसा तो सिव्हिलाक दिला, तो मामलेदार स्पेशल मामलेदाराक दिवप,
स्पेशल मामलेदारा बरोबर तलाठी आसप, तलाटीन रिपोर्ट दिवप, रिपोर्ट दिल्या उपरांत कमीत ते 2 वर्सां भितर एका कुळाचो हे मोकळो जावपाक जाय. प्रुडंटाच्या मतदार राजा डिबेटी वेल्यान लोकनामो सिरिजात हो पेडणेकारांचो लोकनामो. राजकीय पक्ष वा सरकाराच्या जाहीरनाम्यांनी पेडणेकारांक हे प्रश्न तडीक लागिल्ले जाय. असो एक एक करून 40 मतदारसंघांचो लोकनामो प्रुडंट रिलीज करतले. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. घेऊया एक ब्रेक.